गोंय हे पर्यटन थळ म्हणून फामाद आसाच। पर्यटकांक जश्यो गोंयच्यो दर्यावेळो आकर्षित करतात तशेंच इतिहासीक फाटभूंय आशिल्लीं देवळां, किल्ले लेगीत पर्यटकां खातीर आकर्षणाचें केंद्रस्थान जावन आसा। पूण सरकारूच जर अशा इतिहासीक पर्यटन थळांकडेन दुर्लक्ष करपाक लागलो तर पर्यटनाचो फुडार खंयचे दिकेन वता काय असो प्रश्न उपरासले बगर रावना। काब दे राम किल्लो हो 17व्या शेंकड्यांतलो असो प्राथमीक अदमास आसा। पूण आयज ही पळयात काब दे राम किल्ल्याची जाल्ली अवतिकाय। ह्या किल्ल्याच्या देखरेखी कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे स्पष्ट चित्र पळोवपाक मेळटा। हांव गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता जाता तितले बेगीन हे फोर्टाचे काब दे राम फोर्टाचे मेंटेनन्स करचे, कित्याक हजारांनी लोक हांगा येता। ताच्या माध्यमांतल्यान सांगलां की हे लोकां बऱ्याक भोंवले म्हणटरी टॉयलेट ना, वॉशरूम ना, वॉशरुमा लागून आमी जायते ती लोकांची अशें करून आतां वचून रेस्टॉरंटांनी वयता, हिंगा एक पावटी एकूच वर उदक येता, सो ते रेस्टॉरंट बाबळो कितें करतलो? तेका तर उदक सारखें मेळना जाल्यार ती आतां इतली लोक तेजे रेस्टॉरंटाक वयताय, ती रेस्टॉरंटाक गेल्या उपरांत उदक केल्यार तेका उदक मेळचें ना न्हू। सो हांव आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट अशें ट्युरिझम डिपार्टमेंटा लागीं मागता की आमची घरां आसा ती पयलीं म्हजे कडेन 2 पार्टी केलेली, ती मोडलेली आसा, ती सारकी करून तांकां वॉशरूम करून तांकां सुविधा दिवची। पूण वॉशरूम ना ना अजून ना, आनी आमी जायते फावटी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान देखून सांगले ते कर म्हूण। साबार राजवटींनी काब दे राम किल्ल्याचेर जैत मेळोवन त्या काळात आपल्या परीन ह्या किल्ल्याची देखरेख केल्ली आसा। आयज इतिहासीक महत्व आशिल्ल्या काब दे राम किल्ल्याची जाल्ली अवतिकाय पळोवन नजो अशी खंत इतिहास मोगी योगेश नागवेकारान उक्तायली। दुर्दैवान आयज गोंय सरकारान हाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केला। 2021 वर्सा या किल्ल्याच्या नूतनीकरणा खातीर 29.7 कोटी रुपया सँक्शन केल्ले, पूण गोंय पर्यटन खात्यान केन्नाच हाची दखल घेतलीच ना। तेन्ना आता तरी या किल्ल्याची पुनर्बांधणी करपाचेर भर दिवचो अशेंय योगेश म्हणटा। काब दे राम किल्लो हो एक ऐतिहासीक महत्व आशिल्लो, हो गोंयचो वन ऑफ द बिगस्ट फोर्ट, हो असोच म्हणजे सारको वसाड पडलेलो आसा। ह्या किल्ल्याचे ऐतिहासीक महत्व म्हणल्यार हो किल्लो कितलेशे वर्सां पयलीं एका साम्राज्यान बांदलेलो, तेजो नोंद ना। तेजे नंतर ते नागेशीचे जे वडियार म्हणजे सोंदेकार म्हणटा आमी तांकां, ताणें ते परतो बांदकाम करून काडलो। जेन्ना तेणें सोंदा कारवार हो प्रांत सोडून जेन्ना तो गोंयान आयलो, तो कितलेशे तेंप थंय रावलो। तेज्या नंतर मराठ्यांनी पसून तो जिखलेलो आसा, तेज्या परतो पोर्तुगीजांनी जिखिल्लो आसा, आनी तो आज बांदकाम आमी पळयता ते पोर्तुगीज बांदकाम, दॅट इज अ पोर्चुगीज आर्किटेक्चर एंड इंजिनियरींग। वन ऑफ द बेस्ट डिफेन्स मेकॅनिझम फोर्ट, जाका ड्राय मोट आसा सकल। ड्राय मोट म्हणजे प्रोटेक्शन सेंटर, ते इट्स अ प्रोटेक्शन वन्स द एनिमी इज एंटरिंग डायरेक्टली तांकां किल्ल्यार घुसपाक मेळना, तो ड्राय मोट आशिल्लो। सो इतिहासीक महत्वाच्या दृश्टिकोनांतल्यान इट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा। ताचें ओरिजिनल नांव खोलगड, ताका रामाचे भुशीर पसून म्हणटाले, आनी हाकाच लागून काबो म्हणजे केप आशिल्ल्या जाग्यार हो किल्लो आशिल्ल्या कारणान पोर्तुगीजांनी ताका काबो दे रामा म्हणजे रामाचे म्हणजे परशुराम थंय अशें एक फोकलोर गेल्लो वता की ते परशुराम येवन राविल्लो म्हणून। असोय बी एक फोकलोर वता की थंय प्रभू श्रीराम थंय आपल्या वनवासाक वता आसतना थंय ते राविल्ले। सो हो किल्ल्याचे वैशिश्ट्य कितले पोन्ने आसा हेजे तुमी विचार करात। पूण दुर्दैव म्हणल्यार गोंयचे सरकारां वेगवेगळे सरकारां, एक पक्षाचे बद्दल उलयना, वेगवेगळे सरकारां ह्या हो काब दे राम किल्लो प्रोटेक्ट करपाक, हो रेस्टोर करपाक कंप्लीट फेलियर जाल्ले आसा। हे दुर्दैव गोंयकारांचे। गोंयचे इतिहास पळोवपाक टुरिझम हांगा गोंयान येता, पूण आज दुर्दैव म्हणल्यार आमचे इतिहासीक जागे जे आसात ते अशेच वसाड पडलेले आसात। ताचे रेस्टोरेशन काम करपाचे कंप्लीट गव्हर्नन्स फेलियर जाल्ले आसा। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।